हाय सर, आज तुमकां भोवमाचे लोक तुमकां मेळपाक आयिल्ले ना भोवमाच्या लोकांनी खूबदां म्हाका मेळूंक जाय अशें एक्सप्रेस केल्लें आनी खंय तरी न मेळप हे खंयच्याय पब्लीक हातून कोण एक्टीव कार्य करपाक सोदता जाल्यार हें बरोबर दिसना. तांणी फाटीं म्हाका तांचो जो प्लॅन पयलींचो दाखयलेलो तो बाबाच्या वेळार जाल्लो ते हांवें तांकां तेंच सांगलें. वस्तुस्थिती कोणें तरी तांकां सांगूंक जाय की सद्या टेंडर जाल्लो आसा आनी ते सरकाराकूच निर्णय घेवचो पडटलो वेदर दे वॉन्ट टू चेंज इट एंड मेक अ बायपास. सो ही परिस्थिती आसा. हांवें तांकां सांगलां हांव म्हजे कडल्यान जे जमूंक शकता ते प्रयत्न करता. तुम्ही हायर ऑथॉरिटीज नितीन गडकरीक मेळिल्लो अरावंड मे बी 20-25 डेज पयलीं की असो हांचो विशय आसा म्हणून. ताका खबर आशिल्लो विशय, पण शेवटी गोंय सरकारान कशें जागेक परमिशन दिता एक्वायर करपाक हें सगळें हांगच्यान जाता. ते फक्त ते एक्झिक्यूट करता, टेंडर दिता. सो ते हांगच्यानूच जावचें पडटलें इफ सरकार जर तातूंत तेंचें आयकून म्हणणें हें करता. सो हो प्रश्न आसा. मागीर तांकां अलायनमेंट दाखोवंक ना. हांव फक्त अपील करता की ते सगळे तांच्या फुडें एक विदावट एनी प्रेज्युडीस तांच्या फुडें दवरची. सो तांकां कितें चल्लां तें कळूंक जाय. अशें ते म्हाका परत परत सांगता तांकां कांय खबर ना. तशें आसा जाल्यार सरकारान एक क्लियर येवन फुडें की असो अलायनमेंट आसा हें आसा क्लियर करचें तेंचे. पण ते म्हजे कडेन मेळपाक जाय म्हणून अनेक दीस तांणी मॅसेज केल्लो. सो हांवें म्हटलें बरें. तेंची अपेक्षा अशी कितें आसा तुमचे म्हजे कडेन अपेक्षा तांची तीच आशिल्ली की हांवें खंय तरी विशय हो वयल्यांकूय सांगून पळोवचो म्हणून. तो हांवें केलो, वयल्यां कडेन उलयलो. पण शेवटी कायद्यान सगळें जाता जाल्यार ते गोंय सरकारानूच निर्णय घेवचो पडटलो वेदर दे हाव दे आर गोईंग टू प्रोसीड. स्टील चान्सीस आहा. ना ते सरकारान ठरवचें पडटलें. हांव खंय सरकारान ना. तुम्ही सरकारान सीएमा कडेन उलोवपाचें पडटलें. पळोवया खंय उलोवपाक मेळटा जाल्यार. पण सीएम हेच्या पयलीं तुमी हायकोर्टान पावले तेन्ना काय घेवंक नासली. सो आतां काय केलें ना खबर ना. हांवें ते म्हजे कडेन विशय आज घेवन आयल्या. मदीं तो संजय म्हाका मेळिल्लो. सो हांवें वयर उलोवन हांवें पळयलें कितें जावं शकता. सो तेन्ना सांगलें की टेंडर सुद्दां जाल्लो आसा. दीस इज द रियलिटी. सो तांकां चेंज करपाक सरकारा कडेच गोंयच्या सीएमा कडेन वचून ते चेंज करून घेवचें. आणि तुम्ही एक उल्लेख केलो 50 लाखाचे ते टेम्पररी हे केले अशें कालूच म्हाका मॅसेज आयलो. सो ते फायंड आउट करचें. तेजो टेम्पररी स्ट्रक्चर केल्लो मायसन नुस्त्याच्या मार्केटा खातीर तो तेजें भाडें 50 लाख आसा अशें कोणें तरी मॅसेज केला. सो फायंड आउट करचें. रेंट 50 लाख. रेंट म्हणजे जाणें बांदला पळय ते ताका. सो स्ट्रक्चरूच परमनंटूच जावपाचो न्हू. इट इज लायक अ स्टिलाचे दाणे विथ अ पत्र्याचे कवरींग. सो ते 50 लाखा भितर परमनंट स्ट्रक्चर जाता. मंथली 50 लाख रेंट. मंथली न्ही, फूल कितले म्हयने आशिल्ले तेजो अशें मॅसेज आयला. आतां ते फायंड आउट करूंक जाय एक्झॅक्ट कितलो आनी कसो टेंडर कोणाक मेळ्ळो म्हणजे कशें कोणाक दिलें आनी कोण आशिल्ले काय ते खंय तरी भितरल्या भितर तेच हांवें 50 लाख हे व्हडलें म्हणून जाता. तेच सांगता ना. सो आय एम सरप्रायज. म्हाका काल मॅसेज येवपाक लागले अशें अशें जालां. आय हॅव टू फायंड आउट.